करपाचो विशय आहा पळय तो एक दोन वरां तुमकां कळटलो कॉलअप आहा काय कंटिन्यू आहा तो कळटलो तुमकां. मेजर इश्यू कितें एक खंय तरी पळय मातसो खंय तरी गव्हर्मेंटय आनी GMR प्लस आमचे आमदार आहा पळय खंय तरी मातशें एक विशयाचेर खंय तरी जेन्ना स्टॉप जालो तो विशय तर त्या विशयाची कितें आहा पळय ते आमी सगळ्याकूच घेवन करतले. होल एंड सोल डिसिजन त्या विशयाचेर आमी घेवंक शकना. तुमकां कसलो विशय तो मागीर कळटलो. आतां कॉलअप जावपाचें आहा ना जावपाचें आहा ते आमी आतां पेडण्या वयतले तेंचे डिस्कशन करतले आमचे सगळे आहात पळय कोण आहात ते आनी तुमकां एक ते 2 वरांन कळटलें. आमी ऑलमोस्ट मरे एक वरान पावतले कारण आमी सुद्दां हांगा तुमी रावल्यात पळय सगळे तशें सुद्दां आमी सुद्दां भितर उपाशने आसले. उपाशने टळमून जे विशयाक आमकां सोल्युशन मेळोंक जाय ते एकाच विशयार खंय तरी मातसो भासाभास चालू आहा अजून चालू आहा. सो हे आमी 1-2 वरान तुमकां आतां सगळें आसतलें मिडिया कोण पळय सॅटिस्फाय सीएम म्हणटा सोतले 5 आयकले सरकारान 5 आयकले आमचे डिमांड आनी कितें फुलफील करता म्हणून सांगलें. एक खंय तरी डिमांड असो आहा जेका मरे सगळ्यांचोच साथ जाय आमकां ऑल ओवर गोवा पासून. त्या पासून आमी सगळ्या जे आमचे आहा पळय भाव तांकां आमी मेळटले आनी मातसो तो विषय डिस्कस करून तोच एक कसलो तरी विशय आहा पळय त्याच्यारच आमचें डिस्कशन चालू आहा. सीएमान बरोवन बीन दिला तुमकां अजून तशें कितें ना आमी आमचे फुडले डिसिजन तुमकां मागीर दिता आमचे डिसिजन जे आहा न्हू फर्म डिसिजन आहा ते आमी सीएमाकू हेच सांगला तुम्ही सीएमाक हेच सांगला तुम्ही सीएमाकू हेच सांगला मिटिंग येता सीएमाक ते सांगला तुम्ही भायर सीएम म्हणटा काय आमचे तुम्ही डिसिजन आहा ते आमी सगळ्यांक घेवन घेतले. सीएमाक प्लॅन बी रेडी आहा भाई प्लॅन बी रेडी आहा भाई प्लॅन रेडी आहा. बघा सीएम तुमचे कडेन उलयलो तेन्ना तुमी हेच एश्युरन्स दिला सीएमाक आता इतलो कोण रावले मरे मातशें 2 मिनटां रावपाक सांगले पळय तू तेंचो एडवायझर म्हणून काल सांगताले मरे ते मातशें सांग मरे तू पळय त्यांनी डिसिजन सांगलेला की कितें करपाचें ते पेडण्या ठरतलें म्हणून. तुम्ही पेडण्या हिंगा सांग ना त्यांनी सांगलें न्हू तो सेकंड फावटी तुम्ही सीएमाक मेळ्ळे सेकंड फावटी सीएमाक मेळ्ळे डिसिजन आहा तुम्ही अजून हे जायना सॅटिस्फाय जायना पळय कितें सीएमान सांगपाक जाय ते सगळें आमकां सांगलां. सो डिसिजन कितें आसा पळय ते पेडण्या जे सगळे टॅक्सीकार थंय जमलेले आसा सो तांच्या फुड्यान डिसिजन. पूण सीएमाचें आनी एक म्हणणें आशिल्लें की पॉलिटिकल इशू करता म्हणून थोडे सॅटिस्फायड आसा कितें आहा ते सगळे टोटल डिसिजन ते पेडण्या घेतले. तुम्ही लोकांना कितें सांगतले ते सांग वय ना पळय हो टॅक्सीकारांचो विशय न्हू. तू टॅक्सीकारांचो विशय घेवन सीएमा कडेन आयलो. तो विशय आयल्लो सीएमा कडेन सो सीएमान तांकां सगळे विशय डिस्कस केले करेक्ट कळ्ळें. त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी खंयच सांगलें की आमी डिसिजन कितें आसा पळय तें पेडण्या सोतले जेन्ना 5 आयकता म्हणटा गोंयचे टॅक्सीकार पेडण्या येवन जमले तांकां विश्वासान घेतल्याशिवाय तुका दिसना सीएमान गोंयच्या बऱ्या खातीर म्हणून सगळे डिसिजन तुका कितें हाती सांगला पळय सगळे डिसिजन सीएमान गोंयच्या खातीर बऱ्या खातीर सीएमान सांगले ते आमकां थंय वचून कन्वे करून येयले. तुमकां तुम्ही आयज मिटिंग जाली सीएमा वांगडा पळय सीएमान सगळे थरर सगळे विशय सांगल्यात कळ्ळें. तेचेर सगळ्यांनी आतां अशें ठरयलां की आमी सगळो विशय वचून पेडण्या जे अख्ख्या गोंयचे टॅक्सीकार जमलेले आसा त्यांच्या मुखार वचून पुटअप करतले आनी ताच्या नंतर फुडले कितें आसा पळय तो सगळो विशय कितें आसा तो पेडण्या तेंचो तो सारतलो. तेणी आतां सांगलें सीएमान सांगला की टॅक्सीकारांनी मान्य केला की स्ट्रायक कॉल ऑफ करता म्हणून अशें सीएमान सांगले भायर येवन आमकां. सो तुमी ते डिसिजन टॅक्सीकार आतां पेडण्या आमी सगळे सीएमाक अशें कितें सांगलेलें तुमी कॉल ऑफ करता फाटी सीएमान एक स्टेटमेंट असो केल्लो कारण ह्या इशून थोडे लोक जेंका आमदार जावपाची इच्छा बीन आसा ते मोदी पडटा बेश्टे वाडयता म्हणलेले. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता कितें म्हणटा थोड्यांक आमदार जावपाची स्वप्नां पडटा ते लोक हांगासर इशून मदीं पडटा आनी आतां कितें आतां आमी एका गूड कॉजाचेर आयिल्ले न्हू हांगासर. अरे म्हाका सांगा आयज तुमी मिटिंगेन वांटेकार जाल्या म्हणून कितें बेजार बी जालो सीएम तसलें काय ना तशें कांय ना कितें आसा पळय ते सगळ्यांच्या फुड्यान डिस्कशन जाल्लेलें आसा. ओके आनी तूं तुजें म्हणणें बी मांडलां थंय कितें तुका उलोवंक चान्स हांवें सांगलें पळय हांवें सांगपाचें म्हटल्यार मेजर इश्यूज सांगता तुका आतां की जे एक कमिटी काडटलो सीएम त्या कमिटीन आमचो जो पेडण्याचो आमदार आसा
प्रवीण बाब हार्लेकर हो त्या कमिटीक लीड करतलो आणि सीएम ओवरऑल त्याचो इंचार्ज असतलो पेडण्याच्यान प्रवीण हार्लेकर लीड करतलो ती कमिटी MLA आणि त्याच्या बरोबर जे 5 अफेक्टेड जे पंचायती आसा त्या पंचायतीचे सरपंच या कमिटीचेर इन्क्लूड केले गेल्लेले आसा सीएमान सांगला आणि जे ऑफिसर्स आसा ते आसा म्हणजे आयज सीएमान इतले सांगलेले आसा की 5 जे अफेक्टेड ग्रामपंचायती आसा त्या 5 ग्रामपंचायतीचे सरपंच त्या कमिटीचेर घेतले अलॉंग विथ MLA तेजे डिसिजन घेतलो पण सरपंचांक कॉन्फिडन्सान घेवन आणि सीएम मागीर ते ओवरऑल डिसिजन त्याच्यावर दितलो म्हणजे जे कितें इन फ्युचरान जे ग्रीवेन्सीस फुडें येतले ते आणि 5 विषय जे आसा पळय ते सीएमान तेंचे व्यवस्थितपणान क्लियर केल्लेले आसा सो ते कितें विषय क्लियर केलेत पळय सो लेट देम टेल कित्याक हांवें खंयचो विषय उरलो तुमचो प्रॉब्लेम कितें आसा गोवा मायल्स आमी काउंटर काढू शकना कोणी सांगलें सो तेचेर त्याचेर आतां पळय तांणी कितें सांगलें 3 म्हयन्यांनी तेंचे मिटींग्स जातले आतां इमिजिएटली आतां पयली एक मिटींग जातली त्या मिटींगेन ते तांकां कॉल आउट करतले विषय जे 6 विषय जे आसलेले पळय तेतून तांणी सांगल्या प्रमाणे 5 विषय जे क्लियर केला एक फक्त विषय जो तुम्ही आत्ता जो सांगला पळय गोवा मायल्स एब एग्रिगेटर टॅक्सीकारांचो तेच म्हणणें आसलेलें की एब एग्रिगेटर आमकां थंयसर नाका थंय नाका एअरपोर्टाचेर नाका म्हणून तो एअरपोर्ट हद्दीच्या भायर जाय एअरपोर्टार नाका म्हणून आणि त्याच विशयाचेर फक्त तेंच्यांनी सांगलें की आमी जे कितें डिसिजन आसा ओवरऑल ते थंय घेतले आनी प्रवीण हार्लेकरानूय तांकां सांगलां थंयसर की बाकीचे जे विशय आसात ते तांणी रिजॉल्व केल्यात हे हांवूय बी मान्य करता एक म्हणजे काउंटर तांकां तेणी जे शिव वॉरियर संघटनेन जे मेमोरंडम दिल्लेले त्या मेमोरंडमाच्या अनुसार शिव वॉरियर संघटनेक ते काउंटर दितले जो काउंटर एक्सक्लुझीव तांकां आसलो तेंच्यांनी तातूंत कितले टॅक्सीकार घालपाचे ते ठरयतले त्याच्या उपरांत जे इतर विशय आसात जे पार्किंग वगैरे आसलेलो परतून वे ऑफ केल्लेले ते डिसिजन आसलेले त्याच्या उपरांत टोलाचो त्यांनी विशय सांगलो फक्त एकच विशय जो आसा गोवा मायल्स सीएमान कितें सांगला की गोवा मायल्स हो टोटल गोंयचो विशय म्हणून सो ताका लागून सगळे गोंयचे टॅक्सीकार थंय आयिल्लेले आसा सो जे कॉल्ड ऑफ हे ते सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान सगळ्या टॅक्सीकारांक विश्वासान घेवन ते कितें आपले डिसिजन आहा ते थंय वचून तुमकां कळयतले आनी अख्ख्या गोंयांक कळयतले हे डिसिजन कितें हांगाच घेवं शकना सीएमा कडेन तेंच्यांनी सगळे ग्रिवेन्सीस मागले सीएमानय ते रिजॉल्व केले 5 पॉयंट रिजॉल्व केले इमिजिएटली 1 पॉयंट फक्त करूंक ना सो त्या पॉयंटा खातीर कशें ह्या स्ट्रायकाक म्हणटात थंय संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी टेको दिल्लो गोंयच्या टॅक्सीकारांनी टेको दिल्लो सो डिसिजन कितें आसा पळय ते हांगा घेवप योग्य ठरचें ना ते डिसिजन पेडण्या वचून घेवप हेच योग्य ठरतलें सो ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी जे आमी गेल्लेले ठरयल्ले आसा तेंच्यांनी की थंय वयतले आनी इमिजिएटली तांकां विश्वासान घेवन डिसिजन घेतले सो मिटींग जी आहा ही फ्रुटफूल जावंक ना अशें म्हणप कारण डिसिजन जावंक ना न्ही एका डिसिजन आंदोलन फाटी घेवप काय ना हे डिसिजन आंदोलन फाटी घेवप पळय आतां आंदोलन फाटी घेवप काय ना घेवप पळय तुका 1 वरानच कळटलें पण एका पॉइंटा खातीर पण हो मेन पॉयंट आशिल्लो न्हू हरशी होच मेन पॉयंट आशिल्लो न्हू काउंटर गोवा मायल्साचो ते सांगलेले न्हू MLA तेचेर कांयच सीएमान सांगूंक ना आनी वयल्यान जे सांगला पळय न्हू आमकां आतां पळय हांवें तुमी आतां म्हाका इतलो फोर्स केला की कितें घडलां ते सांग म्हणून पळय हांवें तुमकां सिन्सियरली आनी ऑनेस्टली कितें घडलां ते सांगलां आय डोंट वॉन्ट टू प्ले एनी हायड अँड सीक गेम कळ्ळें सो हांवें तुमकां सगळें एक्सप्लेन केल्लेलें आसा आतां टॅक्सीकार संपूर्ण गोंयचे टॅक्सीकार ह्या प्रोटेस्टान सहभागी जाल्लेले सो तांकांय विश्वासान घेवप हें आमचे पेडणेकारांचें कर्तव्य आसा सो तेच तेंच्यांनी सांगलें की आमी थंय वता 1 वराचो फक्त प्रश्न आसा आमी पेडण्या पावल्याच्या नंतर इमिजिएटली कितें तें डिसिजन कळटलें न्हू तुम्ही आणि